देव बरे सांज देऊन तुमकां समेस्तांक आनी ह्या मिसाक समेस्तांक तुमकां हांव स्वागत करतां. आयच्या मिसाचें ते सवा हे पर्यंत आसात अर्गामी स्थिता रिशल ह्युबर्ट बेळमांत आनी तशेंच हे मीस आमच्या समेस्तांच्या इराद्या बसत तें जावन आसतलें पूण आमची सर कुटुंबां जेजूजेर आमी हाडया आनी आमच्या कुटुंबाक ताणें बेसांव दिवचे खातीर ताचे मुखार आमी येवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाचे न्हू आज आमी लायिकांचो आयतार आचरण करता. आयच्या दिसा लायिकांक देवान दिल्ल्या मिसावां पासत अर्गां दिता. आयची देवस्तुती क्रिस्ताक विंगून ताचे खरे शिस्त जावन जियोवच्याक उलो दिता. आमकां लाबिल्ले मिसांव खरेपणी करूंक देव ताच्या कृपे बेसांवांनी आमकां बरोवन दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो, लायिकांचो आयतार म्हळ्यार कोण धार्मीक न्हय आनी कोण याजक न्हय, बाकीच्या लोकांक आमी लायक म्हणटा. आनी लायिकांचो आयतार संभ्रमच्या ह्या घडये ह्या वेळार आमी उडास काडी आमच्या सगळ्यांचो आमकां हर एकल्याक तें मिसांव दिलां, आमचें मिसांव दिलां तें आमी समजोन खाण घेवन खाली आमी ह्या जगाचेर धार्मीक भाव भयणीचेर होनोन रावोन आसतना बगार आमचें मिसांव आमी करूंक आमच्या जाग्यार प्रयत्न करया. हे मिसाचें बलिदान आमी फावते बरें भेटोवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट दारुणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडो अपराध. ह्या पासत भुरग्यांक सदांच संवकार करीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो. सोमिया काकृत सोम्या काकृत क्रिस्ता काकृत क्रिस्ता काकृत सोमिया काकृत सोम्या काकृत महिमा देवा सगे आणि
शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेश्वरा देवा सगळींच्या राया सर्पद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सोनिया जेजू जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोनिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उच्या बसाय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्र आत्म्या सांगते देवा बापाचे महिमे जेसू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिनाका बगार तुज्या स्वताच्या उजवाडान सदां जियेशें कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोब्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवड चलयता सासनाच्या सासना. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप एक दीस एलिशा सुनेमाक आयलो ते एक ग्रेस्त स्त्री जियेतली आपणाक जेवंक तिणें ताका आग्रह केलो. ह्या उपरांत हर एक फावटी तो ते वाटेन वेतना ते जेवंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें आमच्या वाटेन केन्नाय येवन आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तातूंत एक काट एक मेज एक कदल आनी एक दिवो दवरया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें तें रावूं येत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडान न्हिदोवन गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें तिचे पासत कितें करूं येत. गियाजीन जाप दिली तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें तिका आपय. ताणें तिका आपयलें आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बसयलें फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन धरतली. तिणें जाप दिली ना म्हज्या धन्या तूं एक देवाचो मनीस तुजे सकर्णेक फसय नाका. देवाचें उतर हें सर्वेश्वरा सदांकाळ गायनाने वाकणतलो. तुझी दया सर्वेश्वरा सदांकाळ वाकणतलो. संततेच्या संतती
विश्वासीपण परगडतलो तुझो मोग सत्संग बळता तुझो तीर केलंय म्हूण हांव जाणा तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घाल दवरलाय तुझी दया सर्वेश्वरा सदा काळ गायनाने वाखाणतलो उत्सवाचो बबुमान अनभोग असलेली परजा करीस बागी तुझ्या मुखामळाच्या उजवडान ती चलता सर्वेस पोरा सदांच तुझ्या नावातय ती आनंद भोगता तुझ्या नितीवंतपणांत वसतेले तांचे सुबंपण तुझी दया सर्वेश्वरा सदा काळ गायनाने वाखाणतलो तुझी दया सर्वेश्वरा सदा काळ गायनाने वाखाणतलो सांब पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेणान तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तेन क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्लो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नान मरिपात आमकां क्रिस्त सवें निकेपिल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान आमी क्रिस्त संगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवें जियोवंकी पावतले म्हूण आमी सतमंता क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचेर पदकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता तशेंच तुमी पदकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया देवाचें उतर हें देवाचें वडपकार हालेलुया 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 विंचून काडलेली पळसा तुमी रयाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र काळोखांत आपल्या विचित्र उसवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तीम कृत्यां तुमी कासया हालेलुया 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमच्या सवे आसो सामाते वाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जाणांक शिसांक म्हणालो म्हजे वर्ण चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय म्हजे वर्ण चड आपल्या पुताचो वा दुयेचो मोग करता तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिस जावंक योग्य न्हय आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पसत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो आनी जो कोण म्हज्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो फाटला उदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता सतच हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका चुकोसो ना
देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. आयच्या दिसा दोन संगती आमी नियाळ करचे प्रयत्न करया. एक आमी स्वागत केल्ल्याक मेळचो प्रतिफळ आमकां. दुसरें आमी लायक जावन आसतना आमी कितें करी जाय म्हणले त्या विशयांत थोडो नियाळ गरजेचो आयच्या दिसाक. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें एलिशा शुनेमाक आयलो. शुनेम म्हणल्यार एक गांव आनी त्या गांवाक एलिशा आयलो. तो येता आसतना ताचे संग ताका दाळे ताचो सेवाक एकलो येतालो गेहाजी. आनी तो तेणें पाशार जाताना एक दीस ग्रेस्त स्त्री आसा त्या घरा तो गेलो आनी तिणें आपणा करताना जे बी जय म्हणून ताका वोत्ताय केली. आनी उपरांत हर एक फावटी तेणें पाशार जाता आसतना भोवशा तो खंय ताणें ताच्या गांवांत तावन खंय वेचो आसतो आनी त्या वाटेर तें घर आसलें शुनेम गांव आसलो आनी थंय ताका रावोंक येवंक तिणें वोत्ताय केली. आनी तो जेवलो आनी ताचे उपरांत ताची वाट मुखारसून गेलो. दुसरे फावटी येता आसतना त्या स्त्रियेन सांगलें आपल्या दादल्या लागीं तो आमच्या घरा कडच्यान पाशार जाता आमगेर येता तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हणलें बरी दिसता म्हाका. आनी तो भाग्यवंत म्हणून हांव जाणा म्हणाली ती. आनी त्या खातीर तो आमगेर येता आसतना ताका रावोंक एक आमी कूड दिवया. आनी त्या कुडांत एक गदडी आमी घालया, खाटी आमी घालया आनी एक मेज तें आसूं दी, एक कदेल आसूं दी, एक दिवो आसूं दी. हें सर्व आमी ताका दिवया. आनी तांणी तशेंच केलें. आनी परत एक फावटी तसो एलिशा प्रवादी आपल्या चाकरां सांगता शुनेमाक आयलो आनी थंयसर गेलो, जेवलो आनी त्या कुडांत तो रावलो. त्या कुडांत रावता आसतना ताका कितें भोगलें एलिशाक. ती आमचे खातीर इतलें करतात. आमचे खातीर एक कूड तयार केला, कुडाच्यो सर सवलतो ताणें दिल्यात. तर आमी ताणें दाखयल्ल्या त्या मोगाक आमी फाटीं तांकां कितें म्हणी जिजय. देखून तूं वचून तांचे कडेन इसार म्हणून सेवाकाक साकराक एलिशान सांगलें. आनी तो साकोर समजून काण गेलें ताणें कितें गरज आसा म्हणून. आनी पळयता आसतना तांकां भुरगें ना म्हणून तांकां कळ्ळें. आनी ताणें एलिशा प्रवादी कडेन सांगलें तांकां भुरगो ना. आनी ते वेळा एलिशा म्हणालो त्या आपल्या साकरा कडेन वचून त्या स्त्रियेक आपय. आनी ती आयली आनी बागलाचेर उबी रावली. आनी त्या वेळार एलिशा तिका सांगूंक लागलो येवच्या वर्सा आमी येणे पाशार जाता आसतना एका चरक्या भुरग्याक तूं हातांत धरतली म्हणून. आपणाक एक रावोंक एक कूड दिल्लें. आपणाची जेवणाची सराबाय तेणें वेताना ती करताली. त्या खातीर तिका एक प्रतिफळ आपणें दिजय म्हणलें एलिशाक भोगलें. आनी तशेंच एलिशान केलें आनी देवा कडेन भोवशतांनी मागलें. आनी त्या स्त्रियेक शुनेमाच्या स्त्रियेक एक चेरको भुरगो जालो. तो येवच्या वर्सा म्हळ्यार येता आसतना चेरक्या भुरग्याक ती आवय जाल्ली. आनी उपरांत आमी पळयता जाल्यार तो चेरको भुरगो थोड्या तेंपा उपरांत वर्सां उपरांत तो सरता. आनी सरले ते दाळा परत एक फावटी त्या प्रभातीक ती सांगोण धाडटा आनी तो परत येवन त्या सरल्या चेरक्याक जीव दिता. हे ताच्या मुखार आमकां वाचूंक मेळटा रायांच्या दुसऱ्या ग्रंथांत.
तितले मात्र नाही वो शुन्य मार्क या वो तसो चाक करू एक फोटी मारणं थोडे पैसे थोडे भांगार आनी कितें आसलें आपणाचें कर्ण खाण घेवंक चिंता आनी तशेंच करता कित्याक म्हळ्यार एलिशान आपणाक कुमोग केल्या बरें केलां त्या खातीर एलिशाक दिवंक म्हूण ताणें दिल्लें आनी ताणें त्या चाकरान तें आपणाचें कर्ण खाण गेलें आनी एलिशाक तें खबर नासलें मागीर पळयतना ताणें तें तारे काणें लावन आनी त्या उपरांत आमी पळयता तो चाकोरी मॉर्न पावलो तें त्याच वाचपांत आसा तुमी मुखार तसले इंट्रस्टींग काणयो आसा तो तुमी रायच्या दुसऱ्या पुस्तकांत तें वाचयत आज आमी त्या विशयांत उलोवचें नाका आमी हेच एकच संगती विशयांत चिंतया एलिशा प्रवादी देवाचो मनीस एक भाग्यवंत मनीस आनी भाग्यवंत मनीस आमचे तेणे पाशार जाता ताका त्या खातीर ताका आमी खरें काळजान स्वागत करया ताका कितें गरज आसा ती गरज आमी पुरयसिया म्हणून तिणें सांगिल्लें आनी तशेंच तांणी केलें आनी त्या खातीर प्रतिफळ जावन देवान तांकां एक चेरको भुरगो दिलो ते आयच्या वांजेलांत आमी आयकल्ल्या प्रतिफळाचें एक उदाहरण आयच्या पयल्या वाचपांत आमी पळयल्लें आनी दुसऱ्यो संगती आमी पळयता त्याच वांजेलांत जो कोण एकल्या प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून ताका स्वागत करता गी ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी कोण एकलो बरो मनीस तो बरो देखून ताका स्वागत करता गी देखून ताका बऱ्या मनाच्या मनशांचो ताका प्रतिफळ मेळटलो आनी तितलें मात्र न्ही उपरांत ह्या म्हज्या ल्हाना भावां पैकी एकल्याक तुमी स्वागत केलो जाल्यार तुमी म्हाकाच स्वागत केल्लें बरी जालें आनी म्हाका स्वागत करता तो म्हाका धाडलेल्याक म्हज्या बापाक स्वागत करता म्हणालो थंय तांणी मुखार येता मुखार वचून सांगता म्हज्या नांवान एक कॉप शेळें उदक कोणेय दिव्येत केदाळय दिव्येत एक कॉप शेळें उदक दिलें जाल्यार ताचोय प्रतिफळ ताका चुकोसो ना हे प्रतिफळा विशयांत आमी आयकल्ल्यो थोड्यो संगती आयच्या वाचपांत त्या सुवांजलांत दुसऱ्या भागांत हें आमी आयकलें त्या स्वागत दिवच्या विशयांत आनी स्वागत दिल्ल्याक मेळच्या प्रतिफळा विशयांत आयच्या वांजेलाच्या पयल्या भागांत आनी एक संगत आसा थंयसर जेजून ही उतरां वापरूंक नात बगार त्याच अर्थाची उतरां वापरल्यात तें जावन आसा जो कोण म्हज्या खुर्साक स्वागत करता ताका म्हजे सांगाता रावचो हांव प्रतिफळ दितलो ताणें ती उतरां वापरूंक नात जाल्यार तीच उतरांचे अर्थ येवचे बरी ताणें थंयसर सांगलां जो कोण आपल्या आवयचो या बापायचो म्हजे वरन चड मोग करता तो म्हाका फावो न्हय जो कोण ताचो खुरीस काण घेता आनी म्हजो पाटलाव करता तो म्हाका फावो जाल्लो आनी ताचे सांगता हांव रावतलो खुर्साक स्वागत करता तो म्हाका स्वागत करता आनी म्हाका स्वागत करता तो सर्गींच्या बापाक स्वागत करता देखून आयच्या दिसा आमी आयकल्ल्यो हे स्वागत करच्या विशयांत 1, 2, 3, 4 संगती आमी मोतीन दवरया आमचे दुर्बळे भाव भयणी आसात मस्त आसात आनी मस्त जाणा तुमी गुप्ती तांकां कुमोग करतात म्हणलेंय हांव जाणा आनी ह्या मनशांक दुर्बळ्या कोणाय एकल्याक म्हजे नांवी तुमी घेतात जाल्यार ताकाय तो प्रतिफळ लाभतलो कित्याक म्हळ्यार म्हाका तुमी स्वागत करतात त्या दुर्बळ्या मनशाचें आनी म्हाका स्वागत केल्ल्याक बापाकी स्वागत करता देखून तांकां तो प्रतिफळ लाभतलो हे जावन आसा आयच्या वांजेलाच्या आनी पयल्या वाचपाचो सारांश प्रतिफळ आमकां केदाळय चुकल्लो ना
त्या खातीर जेजूक आमी स्वागत करी जय म्हज्या भावातय म्हज्या भयणीतय. आनी खाली आमची क्रिस्तंवां मात्र आमचे भाव भयणी म्हळ्यार लेखल्यार आमी समाज जायना. बगार हर एकलो मनीस हर एकल्या मनशाक देवान आपल्या सारक्याचो आनी सुरपायाचो रचला. आनी तशें आसतना हर एकलो म्हजो भाव म्हजी भयण म्हणलें हांवें चिंतलें जाल्यार तांकां त्या रितीन स्वागत केलो जाल्यार जेजूक हांवें स्वागत केल्लें बरी जातलो. आनी तें जावन आसा एक संगत आमच्या मोतींत आज दवरी जय जाल्ली. आनी तितलें मात्र न्हय, हांवें म्हज्या जिवितांत वापरी जय जाल्ली. तें एक संगत आयच्या दिसाक आमी नियाळूंक पावो. दुसरी संगत जावन आसा आमी लायिकां. येदोळो आमी चिंतल्या इगर्ज कोणाचें म्हळ्यार पाद्र्याबाची म्हणलें तें एक चिंतप आसलें. तें ह्या दिसांनी बदललां, ह्या वर्सांनी बदलून आयलां. लायिकांनी तांचो पात्र खेळोंक सुरू केला. तांचो पात्र कितें म्हणून जाणा जावंक ती पावल्यांत. आनी तांकां तांच्या वावरांत तांणी मेतेर जावन इगर्ज माते खातीर आमच्या फिरगजे खातीर कितें करियेत म्हणलें तेंय तांणी समजून घेतलां. आनी त्या खातीर आमी पळयता हर एका फिरगजेंत एक सलाह समिती, पयलें सलाह समिती म्हणटाले आमी, आतां सलाह समितीनी गवळीक परिशद म्हणटा आमी. गवळीक परिशद म्हळ्यार गवळी आनी गवळ्याचें काम बोकऱ्यांक सोरोवचें, ह्या शेळयांक सोरोवचें. आनी गवळीक परिशदेचे शांदे जावन आसात जेजूच्या त्याच गवळीपणांत, याजकाच्या गवळीपणांत ते पात्र घेतात आनी तांतूं वांटेली जातात. आनी त्या खातीर तांणी खेळचो ताचो तो पात्र गवळीक परिशदेचे सांदे जावन, ह्या आर्थीक परिशदेचे सांदे जावन, तशेंच दुसऱ्या आयोगाचे कार्यदर्शी जावन या ताचे सचेतक जावन आमी वावुरता जाल्यार तें ह्या लायिकांचें काम तें जावन आसा. येदोर आमी चिंतल्या पाद्राबान खंयचेंय करी जाय. आनी कितें करचें जाल्यार पाद्राब डिसायड करतालो. आनी पाद्राब त्या विशयांत एक कितें मेल जबाबदारी काण घेतालो. पूण आतां तशें ना. आतां लोकांक तांची जबाबदारी काण घेवच्या खातीर दार उक्तें केलां आनी तांणी तांचो पात्र खेळोंक आसा. आदले फावटी तुमी हांगासर गवळीक परिशदेच्यानी तांचे ट्रेनिंग प्रोग्राम आसले 2-3 वरांचे. आनी तातूंत तुमी बऱ्याक कारण समजल्यात. ताच्या उपरांत हांवें एक फावटी असोच उडास केल्लो त्या संगती विशयांत. आतां परत त्या संगती विशयांत हें करता आसतना आमी चिंतयेत आमकां गवळीक परिशदेंत जर तर काम आसा जाल्यार, आमकां आर्थीक परिस्थितींत काम आसा जाल्यार, या दुसऱ्या आयोगांनी काम आसा जाल्यार त्या आयोगाचें काम आमी बऱ्या तरान केलें जाल्यार आमचे सांगाती वावरडी आसात. आमी हर एक आयोगांत थोड्यांक विंचून काडल्यांत त्या सचेतका सांगता वावरूंक. आनी तशेंच गवळीक परिशदेंत उपाध्यक्ष आसा आनी कार्यदर्शी आसा आनी तशेंच दुसऱ्या आयोगाचे सचेतक आसात. तांणी तांचें काम कितें समजून बऱ्या तरान केलें जाल्यार फिरगजेची जबाबदारी एकल्याच्या माथ्यार पडशी ना. बगार ती हर एकल्यान वांटेली जावची एक जबाबदारी जातली आनी तें जावन आसा लायिकांचें काम. येदो म्हणसर आमी चिंतल्या इगर्जेंत कितेंय जाय जाल्यार पाद्राबान करीचें, ह्या पाद्राबान त्या विशयांत मेल जबाबदारी काण घेजय म्हण. पूण ना, आतां तशें ना. देखून त्या परिशदेंत तुमी तर्क करता आसतना आमच्या फिरगेजेक कितें गरज आसा तें आमी लायिकांनी चिंतचें. लायिकांनी ताचो आमी त्या विशयांत तर्क वितर्क करन ताका कितें गरज आसा तें पाद्राबाक सुचना सलाह दिवची आनी पाद्राबा सांगता मेळोवन तो वावर करचो लायिकांचो वावर.
पाद्राबान लायक जावंक जायना, लायक आनी याजकाचें काम करूंक जायना, पूण ताच्या कामांत एकामेकांनी मिसळोव्येत, वांटेली जावयेत. त्या मरिफात ती फिरगज सगळी सांगाता मेळोन एक फिरगज जावची, एक बॉडी म्हणटा आमी, एक कूड जावची आमी प्रयत्न करूंक जाता. कित्याक जेजून सांगलां, जेजू जावन आसा मिस्तीक कुडीची तकली आनी आमी सर्व त्या कुडीचे सांदे. आनी या फिरगज म्हणल्यार कुटुंबाचो वडील जावन आसा फिरगज पाद्री, आनी ताचे सांगता आमी वावुरता, ताचे सांगता एक कूड मिस्तीक कूड आमी जाता. आनी तशें आसतना आमी आमचें काम केल्यार ताचे तितलो व्हरतो संतोश ताका मेळचो तो प्रतिफळ आमकां खंडीत जावन मेळटलो. देखून आयच्या दिसा म्हाका भाव भयणीनो, 2 संगती आयच्या दिसा आमी सांगल्यो, उडास करया आनी याळ करया. एक आमी कालें स्वागत करच्या विशयांत, कोण प्रवादीक स्वागत करता तो प्रवादीचो प्रतिफळ, कोण एका बऱ्या मनशाक स्वागत करता तो बऱ्या मनशाचो प्रतिफळ, कोण एकलो अपोस्तल देखून ताका स्वागत करता अपोस्तलाचो प्रतिफळ, कोण खुर्साक स्वागत करता तो म्हाकाच स्वागत करता. जेजूक स्वागत करचें आमच्या जिणेंत सबार पोटी सबार खुरीस आमकां मेळटात, थोडे ल्हान थोडे व्हड, थोडे आमकां वोवंक तांकता, थोडे आमकां वोवंक तांकनातले खुरीस आसात. जाल्यार ते खुरीस जर तर हांवें म्हजो खुरीस म्हूण हांवें स्वागत केलो जाल्यार ते दाळा जेजूकच हांव स्वागत करता. जेजूच्या कश्टांत हांव वांटेली जाता, जेजूच्या मोरणांत हांव वांटेली जाता, जेजूच्या निकेपांत हांव वांटेली जाता. आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगल्या प्रमाणे. तशें आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमी एकच मोतींत दवरया, एक पेल्याक स्वागत करच्या विशयांत. तो ग्रेस्त जाल्यार ताका स्वागत करूंक कोणीय आमी तयार आसा, पूण तो दुर्बळो परकोटाय वस्तूर घाला, ताका कांय खावंक ना, लागीं येताना घाण येता, तसल्याक म्हज्या घरा येवन आयलो जाल्यार ताका बसोंक सांगूं की आमकां मस्तपटी इल्लेशे बेजाराय भोगता, जाल्यार ताका स्वागत केलो जाल्यार जेजूकूच आमी स्वागत केल्ले बरी जातलो. देखून तसली एक जिणी आमची हर एकल्याची जावं दी म्हणून देवा कडेन आमी मागया. उबी रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी करून सांगता म्हणया. एकाच देवाक सत म्हणटा, सरपददार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एका समयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा पुर्वी बापातान जल्मला, देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव, तो देवातान जल्मला, ताका रोसूंक ना, बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आमा मनशा पसत आनी आमचे सोडणे पसत सर्गार्थावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आंकार मरीचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोन्स पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सरकार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांचे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातार तो, बापा आनी पुताता नीट जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रभुदेवरें तो उलयलो, एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा, पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमी स्वागत करचे विशयांत, स्वागताक मेळच्या प्रतिफळा विशयांत आयकलें. आनी आज आमी कोणाक स्वागत करचें, कशें स्वागत करीचें आनी पेलो कोण जावन आसा ह्या विशयांत चिंतलें. तशें आसतना आमी हर एकल्याक आमच्या जिवितांत स्वागत करूंक आनी ताचो प्रतिफळ जोडूंक जाय जाल्ली कृपा सुम्या कडेन मागया. सर्गींच्या बापा, ह्या म्हयन्यान पापाचो मागण्या इरादो संवसाराच्या स राष्ट्रांनी झुजांची
आतेरां प्रत्येक जावन अणुबॉम्ब आतेरां सोडणं समाधाना खातीर वावरूंक दिल्लो उलो सर राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी मांडून घेवंक तांकां बरें मन दी म्हूण मागता जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे राष्ट्र सोडून वचचे सर राजकीय फुडाऱ्यांनी तांचे ताब्यान दिल्ल्या लोकांची सेवा करूंक आनी तांच्या सर गरजांनी बापा पावोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. तुवें आमकां दिल्ली पृथ्वी आमी जोगासनेन सांबाळूंक आनी कृषिकच्या सर रक्तांक तांचे कृषीक जाय पुरतो पावस आनी गरज आसली सवलताय फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर आमच्या भुरग्यांनी क्रिस्ती मौल्यांनी वाडोवंक धार्मीक संगतींक गमन दिवंक फावो ते परी माध्यमाचो उपयोग करूंक तांकां जाणवाय दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या पिरगजेच्या सर लायक फुडाऱ्यांक उपाध्यक्षांक कार्यदर्शी गुरकारांक ल्हान समुदायाच्या संचालकांक आनी इतर मुखेल्यांक तुजें मार्गदर्शन दी. तांणी कुटुंबांत समाजींत आनी पवित्र सभेंत दिवची सेवा आशिर्वादीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे जिणयेन जेजूक पयलें स्थान दिवंक ताका जिविताचें समर्पण करूंक ताचे शिस्त जावंक जियोंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळ आमच्या सर्गींच्या बापा तुका आमी अर्गां दिता. आमची मागणी तूं आयकताय देखून आमी जें कितें तुजे मुखार दवरलां तुजी खुशी वय तर आमकां तें फावो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. कामची सोम्या तुका आस अर्पिता. जिये रुका जावं धन्या तुका आमकांच भेटून दिता. आमकांच भेटून दिता. उंड आनी आमकां दिल्लो आतां बोटां जोरो मनशा वावरा केल्लो. क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो. जीण ही आमची पवित्र करतलो. क्रिस्ता कुडीन तो वेगीच बदलतलो. जीण ही आमची पवित्र करतलो. मोगाळ भाऊ भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पदुजरा देवोवपाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वस्व मानून घे. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्पदुजर आनी सस्नाच्या देवा सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो
पातकी मनशाची दया करून ताणे आमकां मरेतान जल्म घेतलो कुर्साचे मरण सोसून सस्नाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सस्नाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दळबरां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दळबारां सो सर्वेश्वर तूं सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान तुझ्या वैभवान ओ सगळे तुका जय ओ सगळे तुका जय ओ सगळे तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताकाचे जय 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 ओ सगळे तुका जय ओ सगळे तुका जय ओ सगळे तुका जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका तीन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची तेच परी जेवण जाताच ताणें खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेज घे आनी हांतलें पियेया ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्ने कराराचें हें रगत पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासाक करा भावार्थाचो गोट परगटुया सम्य जेजू आमी हो उंडो खाता आनी हे काल सिंतले पियेता तितले पवटी तूं वैभवान येसर आमी तुजे मरण परगडता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती प्रेमडास करता आनी हो जिविताचो उंडारी सडवणेची काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरस्परा ह्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सवेचो उडास कर आनी लियो आमच्या भगवंत बापा पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जायकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणींची काकूद कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगती भगवंत जुजे तिचो पोती भगवंत धर्मदुतां भगवंत जूत तात देवानी सर काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना आमेन
आमच्या सोडूंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां काडणे पडोवन दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सोडूंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवच्यान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या बवर्तेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. तुमच्या सगळ्या एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतले, आमची काकूत आमची काकूत देवाचे शेळी संसाराचे पाप काढतले, आमकां शांती दी, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण जे उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुका सिंच्या काळीजे अत्रेकता मोगाळ सोम्या जेजुराया, येतो म्हज्या काळजांतल्या दादोस तूं कर येण्यान तुज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषानाक स्वागत करता. स्वादी इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान म्हज्या. स्वागत स्वागत जेजू सोम्या, संतोषाना स्वागत करता. स्वादीक इष्टा प्रीत मोगाच्या रावतो काळजान म्हज्या. प्रार्थुया. सरस्परा आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरोवं हे पर्यंत सदां तुका मोगान एकवटून ससनाक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भुरग्यांच्या वर्साक मागणी सांगत आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देख घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करून आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनमसता. तुज्या मोगाचो आनी कुरपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरी तुका मानवाली जावं, आपल्या आवय बापाय विधेय जावं.
मान देव आनी तांकां दुखय नाशें सोलोंग कुरपा लाभय प्रयत्गीत वारताना शेगून आनी फोलो पवित्र आत्म्याच्या ध्यानांनी आनी फळांनी तांकां बत आत्मीक संगतेनी तांकां सुडसुडीत कर शिकपान बुदवंत कर बरो फुडार तांकां लाभय कसल्याच वायटाक सांपडनाशें तांकां सांबाळून दर सरको बेसवेसून काडून आनी धैर्यान मुखार सरूंक तांकां कुरपा दी बापा अरियेका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचे थंय आपली जबाबदारी शाणेपणी समजो पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करूंक तांकां जानवाय दी बाबा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे तांचे सवे तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद सांग दी तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी या आमी मागता तुज्या पुत्रा जेजूचे नांवी आमीन. पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर पात्रोन सांजुता देवा आमचे पासत विनाती कर. सांजुता देवाक मागणे ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन असल्या भगवंत जुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडोंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणीची सुवार्ता तुवें पयस असल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसाक्षीच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीकसो कश्ट अडचणी संपवण निराशेच्या परिस्थिती आसल्यांचो तूं खेरीत शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोवसून ही म्हजी गरज हाडून हांव तुज्या पुण्य क्षेत्राक फातीनेन आयलां. आमच्यो गरजो आमची मागणी आमची ते साबां सांजुदाक आमी समर्पून दिवया. म्हज्या मोतीर काळोख हाडन म्हजो भावार्थ दंडाळांक फेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तलीक पदवेन पयस धांवडाय हे वर्त्या संता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां आशा संडल्यांक भरोसो दिवचें खेरीत देणें तुका देवान दिलां म्हज्या जिणेचे खांटे कुंटे म्हज्या काळजाचे कोरसान हांव तुका भेटयतां तुज्या मोवाळ मैपासी नांवा तेकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोडून दी अशें आमच्या सुमयान जेजूचे महिमेवंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं आमेन. सरस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुळतीन वागो दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उज्ज्वलाक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे संगत आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचें संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाटोरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचें तें आसचें सर वायट बसवून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आनी सर पदवीदार देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडपकार. म्हज्या जिविताची सोन्या तुका हांव दीन वाचता भक्तीन गितां गावन संतोसाची सोन्या तुका हांव वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोसा सोन्या तुजो सांगात सोदता
एक म्हज्या कश्टांनी दुकान सोम्या तुजो आधार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाचता भक्तीन गितां गांव संतोसाची सोम्या तुका हांव वणयता मोकळ पुत्रा सवे अंकुर मरे आशीर्वाद दिवं आमकां देवा आम्हा पासून विनंती कर आमच्या देवा आमच्या स्थानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.